गोंयांच्यान पिरेस्ताना 19व स्वातंत्र्य दीस म्हळ्यार उमेदीन मनयलो। पुराय गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांत ध्वजारोपण जालें। मंत्री आमदार हेर अधिकाऱ्यांसयत समेस्त गोंयकारांनी स्वातंत्र्य दिसा निमतान तिरंग्याक मानवंदना दिल्यो। राज्यात कायदो आनी सुवेवस्था अडचणीत येवची न्हय तशेंच गँग वॉर टाळपा खातीर गृह खात्यांत नोंदणी नाशिल्ली सुरक्षा एजन्सी बंद करतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केली। स्वातंत्र्य दिसा निमतान मुख्यमंत्र्यान ही घोषणा केली। वेंचणूक आयोग पारदर्शक पद्दतीन वेंचणूक करपाचो यत्न करता। मतां चोरली म्हणून जे विरोधक प्रचार करतात त्या विरोधकांनी आपल्या जिबेक लगाम लावचो म्हणून उत्तर गोंय लोकसभा खासदार श्रीपाद नायकाचे म्हणणे। दुसरे वटेन दिल्ली वेंचणूक जाल्ली तेन्ना मतदान चोरी विशीं आम आदमी पक्षान बोवाळ केल्लो, मात ते वेळार काँग्रेस पक्षान आपाक फटींग थारायल्लें म्हणून आपाची गोंय प्रभारी आनी दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना सांगता। गोंयांत सद्याक तरी मराठी राजभास जावप शक्य ना अशें स्टेटमेंट वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान केलां। काणकोणा एके कार्यावळींत मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयतालो। काँग्रेसी मदीं सामकें ना। सांखळे गट काँग्रेसी मदीं फिसकटला। आदल्या गट अध्यक्षाक काडून नवो गट अध्यक्ष राजेश सावळची नियुक्ती केल्या। होच विशय सद्याक वादाचो थारला। बिरेस्तारा मंगलदास नायक आनी राजेश सावळान वेगवेगळ्यो बसका आयोजीत केल्ल्यो। हे गजालीचेर गोमंतकान उजवाड घालतकीर काँग्रेस फुडारी अंजली निंबाळकरान एकीच कडेन बसका आपोवन वाद मिटोवपाचो यत्न केलो, पूण तिचो हो यत्न कितलो यशस्वी थारलो हें फुडाराक कळटलें।
कोलवा मुंगुल वाठारांत मंगळारा गँग वॉर जाल्लो. हातूंत एका गँगान दोगा तरणाट्यांचेर कोयतो दांडो आनी तरसादीन खुंची हल्लो केल्लो तशेंच फारपेटूय केल्ली. ह्या प्रकरणात पुलिशेन आतां मेरेन 10 जाण दुबावितांक अटक केल्या. फातोर्डा पुलिशेन 9 जाणांक अटक केल्या जाल्यार पर्वरी पुलिशेन एका दुबाविताक अटक केल्या. फातोर्डा पुलिशेन अटक केल्लो दुबावीत सुनील बिलावर हो 9वो दुबावीत जावन आसा. ताका रिमांडा खातीर न्यायालयात हजर करतले. ह्या प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत आरोपी अक्षय तलवार आनी राहुल तलवार हे अजूनय फरार आसात अशी पुलिसांनी म्हायती दिल्या. तशेंच ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ले 10वे दुबावीत आरोपीक पर्वरे पुलिशेन अटक केल्या. दुबावीत जॉयस्टन फर्नांडीस ह्या 20 वर्साच्या तरणाट्याक पर्वरे पुलिशेन नेरुलच्यान ताब्यात घेतलो. तशेंच हल्लो करपाक वापरिल्ली बलेनो कार लेगीत ताचे कडल्यान जप्त केल्या. गोयच्या फुटबॉल मोगीं खातीर आतां खोशयेची खबर. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेलो नामनेचो फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाका प्रत्यक्षात खेळटना पळोवपाची संद गोंयकारांक मेळूं येता. FC गोवा आनी साऊदी अरेबियांतलो क्लब अल नासर हे दोनूय पंगड AFC चॅम्पियन्स लिगाक खेळटले. महत्वाची गजाल म्हळ्यार अल नासर क्लबान रोनाल्डो कडेन कबलात केल्या. ताका लागून रोनाल्डो नासर क्लबा कडल्यान गोंयच्या FC क्लबाक आड खेळूं येता. बनावट कागदपत्र तयार केल्ल्या प्रकरणात फोंडे पुलिसेन पालिकेचे नगरसेवक शिवानंद सावंत हांकां अटक केली. पालिकेचे कागदपत्रां घेवन उदय देसाय हांची बनावट सय करून एका फ्लॅट दोनयाक उदकाची आनी विजेची जोडणी घेवपाक ना हरकत दाखलो दिल्लो. हे प्रकरणात पालिकेचो मुख्याधिकारी सुयश खांडेपारकार हांणी पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्ली. उपरांत पुलिशेन कारवाय करून लिपोवन राविल्ल्या शिवानंद सावंताक अटक केली. शिवानंद सावंत हाका ह्यान पयलीं बनावट सय केल्ल्या प्रकरणात अटक केल्ली. परतून तीच गत जाल्ल्यान आतां फोंडे वाठारांत हो एक चर्चेचो विशय जावन रावला. नार्वेची फामाद अष्टमीची जात्रा शुक्रारा व्हडा भक्ती भावनेन मनयली. पंचगंगेच्या तीराचेर भरपी ह्या अष्टमीक वेगवेगळ्या वाठारांतले भाविक हजेरी लायतात. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी लेगीत नार्वेच्या अष्टमीच्या जात्रेक भेट दिली. चवथी खातीर नवे व्हंकलेक लागपी वोचाचे सामान, लाकडी वस्तू, खाजे, चणे, खेळणी आनी हेर वस्तूंच्या स्टॉलांची फेरी ह्या जात्रेक भरिल्ली. पावसाची पर्वा करिनासतना जात्रेक भाविकांची गर्दी उसळून आयिल्ली. पत्रादेवी वाठारांतले हुतात्मा स्मारकाचे काम 19 डिसेंबर मेरेन पुराय जावन बेगीनच लोकार्पण करतले अशी गोंय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. हुतात्मा स्मारका कडेन 33 हुतात्मे जाल्ले, तांचो इतिहास हांगा उपलब्ध करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां. स्वातंत्र्य दिसा निमतान पत्रादेवी हुतात्मा स्मारका कडेन जाल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले.
अन्न आणि वखद प्रशासनान मोले चेकपोस्टार धाड घालून वट्ट 50,000चो मुद्देमाल जप्त केला. कर्नाटकांतल्यान हाडिल्ल्या मालाच्या पॅकेटांचेर योग्य लेबल्स नाशिल्ल्यान प्रशासनान ही कारवाय केली. 300 किलो गोड, इमली, चॉकलेट, खवा, पनीर सारकिल्ले खाण प्रशासनान जप्त केले. जप्त केल्ल्या खाणाचे नमुने तपासणी खातीर धाडल्या. तशेंच 2 रिक्षा जप्त केल्यात अशी माहिती अन्न आणि वखद प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. मोले चेकपोस्टार गाडयांची तपासणी सध्या नेटान सुरू आसा. अडवलपालच्या कोळंवाड्यावेल्या रस्त्याची धड कोसळिल्ल्यान थळावेली नाराजी उक्तायल्या. थाराव घेवन लेगीत पंचायतीन हो रस्तो दुरुस्त करपाक आडनदर केला असो आरोप माजी सरपंच प्रेमानंद साळगांवकारान केलो. पुराय रस्तो कोसळ्ळो जाल्यार गांवांत येरादारीचो संपर्क तुटतलो अशी भिरांत आदल्या सरपंचान उक्तायल्या. गोंयांत बिरेस्तारा पावसान नेटाची हजेरी लायली. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून कांय कडेन रस्त्यांचेर उदक साचिल्लें. गोंयांत 24 वरांत सरासरी 2.75 इंच पावसाची नोंद जाल्या. हे मजगतीं म्हापश्यां 3.55 इंच जाल्यार पेडण्यां 3.51 इंच पावस पडलो. हवामान खात्यान 15 ते 20 ऑगस्ट मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ह्या 5 दिसां खातीर पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. गोंयांत 1 जून ते 14 ऑगस्ट ह्या काळांत सरासरी 84.5 इंच पावसाची नोंद जाल्या. फाटल्या 4 वर्सां सावन दक्षिण गोंयांतल्या साळवली धरणार स्वातंत्र्य दिसा निमतान तिरंग्याच्या स्वरुपात लायटी बसयतात. अंदूय ही परंपरा चालू दवरल्या. ह्याच फाटभुंयेर फुडले 15 दीस ह्या धरणाचेर लोकांक फुकट प्रवेश दितले म्हणून जाहीर केला. स्वातंत्र्य दिसा निमतान वाटतं 1090 पुलीस, उचो पालोवपी दळ, होमगार्ड, नागरी संरक्षण आणि करेक्शनल सर्व्हिसेस अंतर्गत काम करपी गॅलंट्री आणि सेवा पदकां फावो जाल्या. गृह मंत्रालयाच्या माहिती प्रमाण 233 कर्मचाऱ्यांक मेडल फॉर गॅलंट्री, 99 कर्मचाऱ्यांक राष्ट्रपती पदकां आणि 758 कर्मचाऱ्यांक मेडल फॉर मेरिटोरियल सर्व्हिस फावो जाला. सेवेत खासा विक्रम केल्ल्यां खातीर राष्ट्रपती पदक फावो जाल्लें आसा.
छत्तीसगड जाल्ल्या भिरांकू अपघातात 6 जाणांक आगताक मरण आयल्याची धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयल्या। हो अपघात चिरचारी लागसारच्या नागपूर रायपूर राष्ट्रीय महामार्गाचेर घडलो। ह्या अपघातात गाडी आनी ट्रकाची समोरासमोर टक्कर जाल्ल्याचे कळ्ळां। हो अपघात इतलो खर आशिल्लो की गाडयेंतल्या 7 जाणां मदले 6 जाण आगताक सोंपले, जाल्यार एकलो गंभीर जखमी जाल्ल्यान सध्या ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। सध्या गोंया सयत हेर साबार राज्यांनी पावसाचो सावार सुरूच आसा। वेगवेगळ्या राज्यांतली लोकजीण उटंगराच्या पावसाक लागून विस्कळीत जाल्ली आसा। मजगती आता पावसाक लागून हैदराबादात विंगड व्हायरल दुयेंसां पसरपाक लागल्यात। जोर, थंडी, आंग दुखप, डेंग्यू, श्वासोश्वास संदर्भातली दुयेंसांनी बरीच वाड जाल्ली आसा। चडशी दुयेंसां 11 ते 14 मजगती भुरग्यांमदी दिसून आयल्या, जाल्यार 60 वर्सां पिरायेवयल्या लोकांक लंग्स इन्फेक्शन जाल्ल्याची म्हायती उक्ताडार आयल्या। देखून ह्या सगळ्या दुयेंतींचेर उपचार सुरू आशिल्ल्याचें कळटा। दिल्ली एनसीआरच्या रस्त्यावयल्यान रस्त्यात सुण्यांक काढून 8 दिसां भितर शेल्टरात धाडपाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयान कांय दिसां आदीं दिल्यात। रस्त्यात सुण्यांच्या चापांच्या आनी भटक्या जनावरांक लागून लोकांक हानी जावपाच्यो घडणुको वाडत आशिल्ल्यान केंद्र सरकारान हुस्को उक्तायला। अशा जनावरांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर केंद्रीय गृहनिर्माण आनी शारी वेव्हार मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय आनी नुस्तेमारी, पशुपालन आनी दूध वेवसाय मंत्रालयान मास्टर एक्शन प्लॅन तयार केला। तीनूय मंत्रालयांनी सगळ्या राज्यांक एक सल्लागार धाडला। देशात 1.53 कोटी रस्त्यात सुणी आसात अशें तातूंत म्हणलां। तातूंतल्या 70% सुण्यांच्या वर्सा भितर लस दिवन निर्जंतुकीकरण करपाचें ध्येय आसा। रस्त्यात सुण्यांक ग्रीन कॉलर टॅग लायतले, हातूंत तांची लस आनी निर्जंतुकीकरणाची म्हायती आसतली। ही म्हायती पशुधन पोर्टलाचेरूय नोंद करची पडटली। शिर्डीचे साईबाबाचे देऊळ बरेच फामाद। साबार भक्तगणांची बाबांच्या दर्शना खातीर व्हडा संख्येन गर्दी आसता। फाटली कितलीशींच वर्सां जाली श्री साईबाबा संस्थान शिर्डी ह्या देवळाची देखरेख करून सांबाळ करतात। त्या भायर जायते भक्त आपले श्रद्धे प्रमाण देवळा खातीर आनी साईबाबां खातीर दान धर्म लेगीत करतात। हैदराबादच्या एका भक्तान खासा साईबाबां खातीर सुमार 17.73 लाख रुपयांचे भांगर आनी रुपये दान केल्ले आसा। श्रद्धा आनी सबुरी अशा कोरांतिल्ले भांगराची खासा भेट तांणी ह्या संस्थानाक दिल्ली आसा। जम्मू आनी काश्मीरातले किश्तवार हांगासर जाल्ले ढगफुटीक लागून साबार लोकांक मरण आयिल्ल्याची धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयल्या। मजगती 75 परस चड जाण जखमी जाल्ले आसात, तर साबार जाण अजून बेपत्ता आसात। अकस्मात उप्राशिल्ल्या ह्या स्थितीक लागून लोकजीण पुरायन विस्कळीत जाल्ली आसा। ढगफुटीक लागून जाल्ले हुंवारात लोकांची घरां लेगीत व्हांवन गेली। ह्या घडणुके उपरांत बचाव कार्य करून सध्या जखमी जाल्ल्यांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। मजगती ह्या घडणुके विशीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख परगटायले। गरजूंक सगळे तरेची मजत करतले अशें आश्वासनूय ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्विटा वरवीं दिलें।
ICMR म्हळ्यार इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हांच्या डेटा प्रमाण भारतात 10.1 कोटी लोकांक उच्च रक्तदाब आणि 31.5 कोटी लोकांक गोडेमूत आसा। चिंतेची गजाल म्हळ्यार चडशा लोकांक गोडेमूत वा उच्च रक्तदाब आसाची जाणविकाय लेगीत ना। व्यस्त जिणे पद्दतीक लागून कुडीत काय बदल घडटात जे आमकां कळना। हे असंसर्गजन्य दुयेंस असून ते कुडीत कसलीच लक्षणां नासतना पातळटात। ह्या दुयेंसांक सायलंट किलर अशें म्हणटात, कारण कुडीक व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्यारूच ते दिसतात। हाका लागून काळजाचो आताक, स्ट्रोक, मूत्रपिंड अपयशी जावप अशी धोक्याची परिस्थिती निर्माण जावंक शकता। दिसपट्ट्या आहारात मीठ आणि साखरांचे प्रमाण नियंत्रित केल्यार गोडेमूत आणि उच्च रक्तदाब आडोवपाक मजत जातली। तशेंच दर दिसा उण्यांत उणे 30 मिनटां व्यायाम करपाक प्राधान्य दिवपाक जाय, जाका लागून रक्तांतली साखर आणि रक्तदाब नियंत्रित करपाक मजत जाता। फावती न्हीद घेतल्यार हार्मोनल समतोल दवरपाक मजत जाता, जी गोडेमूत आणि उच्च रक्तदाब नियंत्रित करपाक मजत करता। भारतात किडनीच्या दुयेंसांचे प्रमाण खासा करून 15 वर्सां आणि ताच्या वयर पिरायेच्या लोकांमध्ये नेटान वाडटा। 2011 ते 2017 ह्या काळात मूत्रपिंडाच्या दुयेंसांत 11.2% वाढ जाली, जाल्यार 2018 ते 2023 ह्या काळात 16.38% वाढ जाल्या। नेफ्रोलॉजी ह्या नामनेच्या नेमाळ्यात उजवाडाक आयिल्ल्या एका अभ्यासा प्रमाण गांवगिऱ्या वाठारांनी क्रॉनिक किडनी डिजीजीस चड गंभीर आसात। हांगाचे 15.34% लोक हाका लागून दुयेंत आसात, जाल्यार शारांनी 10.65% लोकांक मूत्रपिंड संबंधित समस्या आसात। वायट जिणे पद्दत आणि जिणेंतल्यो जायत्यो ल्हानसान वायट संवय हाका जापसालदार थारतात। कोविड काळातल्या बरीच फामाद जाल्ली डोलो 650 ही गुळी सगळ्यांचीच आवडीची जाली खरी। जोर थंडी वा तकली दुखली वा आंग दुखिल्ल्यान तर लोक आता हीच गुळी घेवपाक पसंती दितात। मात ह्या गुळयेचें सेवन भलायके खातीर कितल्या बरें हाचेर आतां संशोधन चालू आसा। ह्या अहवाला प्रमाण जेम्स ह्या चॉकलेटी प्रमाणे लोक ही गुळी घेतात अशें दिसून आयला। ह्या गुळयेंत 650 mg पॅरासिटामॉलाचें प्रमाण आसता। जर दुयेंती ही गुळी दिसाक 2 ते 3 फावट घेता आसत तर 4 वरांच्या गॅपान घेवपाक जाय, कारण पुराय 24 वरांत 4000 mg परस मायज सेवन जावपाक जायना अशा अभ्यासांतल्यान मुखार आयला। ह्या गुळयेच्या अतिसेवनाक लागून लिव्हराचेर परिणाम जाव येता अशेंय एका अभ्यासांतल्यान स्पश्ट जाला। दर एकल्याक ह्या गुळयेच्या सेवनाचे वेगवेगळे सायड इफेक्ट्स आसूं येतात, तेन्ना दोतोराच्या सल्ल्या बगर डोलो 650 ही गुळी घेवप टाळचें। जांकां उच्च रक्तदाब आसात आनी दिसाक एक केळें खाल्ल्यार खूब बरें आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां। दोतोरांच्या सल्ल्या प्रमाण आतां उच्च रक्तदाबाच्या दुयेंतींनी दिसाक एक तरी केळें खावचें। केळ्यांत ह्या दुयेंसांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर म्हत्वाचें अशें सुमार 400 ते 450 mg पोटॅशियमाचें प्रमाण आसता, जे कुडीत मिठाच्या प्रमाणाचेर नियंत्रण हाडपाक मजत करता। भायल्या खाणाचें सेवन चड जाल्ल्या कारणान कुडीत मिठाचें प्रमाण वाडटा, जाचेर गुळया परस नैसर्गीक रित्या ताबो दवरूं येता अशें खुद्द दोतोर सांगतात। जे कोण दुयेंती परत परत गरजे भायर सीटी स्कॅन करतात तांकां कॅन्सराचो धोको वाडपाची शक्यताय एका अभ्यासांतल्यान मुखार आयल्या। हातूंत 1 वर्सा सकयल्या भुरग्यांक धोको चड आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां। सीटी स्कॅन करतना जी मशिनांतली किरणां आसतात तांकां लागून कॅन्सराचो धोको वाडपाची चड शक्यताय आसता। ह्या धोकादायक किरणांक लागून साबार तरेच्या कॅन्सरांक आमी नकळत आमंत्रण दितात। जरी तर सीटी स्कॅनाक लागून मनशाची जीण वाटावपाक मजत जाता आसली तरी लेगीत परत परत स्कॅन करप तितलेंच धोकादायक थारूं शकता।